पाकिस्तानान भारताकडेन किजिलां करचे न्हय, भारताची जाप पाकिस्तानाक परवडपाची ना म्हूण रक्षामंत्री अरुण जेटलीन पाकिस्तानाक शिटकावणी दिल्या। फाटल्या कांय दिसां सावन पाकिस्तानान शिमे पयल्यान सुरू केल्ले फारपेटीत 8 भारतीयांक मरण आयलां आनी 70 वयर जखमी जाल्यात। असले गंभीर विशयाचें राजकारण करचें न्हय म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन राजकीय विरोधकांक जाप दिल्या। भारताचे BSFान केल्ले प्रतिहल्ल्यांत पाकिस्तानाच्यो 45 चौक्यो काबार जाल्यात, कांय सैनिकूय मेल्यात। Our armed forces, particularly the army and the BSF in this case, have only one option, that is to respond adequately and defend our territory and our people. Our forces have been doing a commendable job. If Pakistan persists with this adventurism, our forces will make the cost of this adventurism unaffordable. Pakistan in these attacks has clearly been the aggressor, but Pakistan has to stop this unprovoked firing and shelling if it wants peace. How can you talk when firing is on? I think we first also need a line of communication that leaders across Indian political parties fully understand what our forces are doing there. I have seen some very ill-informed responses. जवानों ने सही जवाब दे दिया है भाइयों बहनों, और इसलिए ऐसे विषयों को राजनीति के तराजू पर मत लाया गया। The situation on the border is that last night also the fighting continued. They initiated the fire at around 8:45 in the night, and immediately after that we retaliated, and we retaliated very heavily. And again in the morning at around 5:30 or so, the firing started from their side, and the last firing was there around 9:30. What is the casualty? And there is no casualty as of now in last night's firing. As long as they keep on firing, we have to keep on retaliate and keep on respond, because we are mandated to guard our border. रानवटी जीव आनी झाडां पेडां सांबाळपाचो उलो पर्यावरण मंत्री अनिला साल्ढाणान मारलो। वायल्ड लायफ सप्तका निमतान घेतिल्ले जागृताय मोहिमेच्या समारोप सुवाळ्यांत ती उलयताली। कोयराचो परिणाम जनावरांचेर जाता, ताका लागून कोयर उक्त्यार उडोवचो न्हय, प्लास्टिकाचोय वापर सामको कमी जावंक म्हूण मुखेल वनपाल रिचर्ड डिसूजा उलयलो। वन्यजीव सप्तका निमतान गोंयांत वन्यजीव जागृतकाय मोहीम दवरली। सुवाळ्याक पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढाणा, राना खात्याचो सचिव RK श्रीवास्तव आशिल्लो। With the view to preserve the fauna, that is the animal life of India, the flora also has to be protected as the two are interdependent. Not to collect garbage or throw litter all over, because if you throw litter, it will attract rats, rat will attract a rat snake will be eaten by a cobra will be eaten by a king cobra, and so the food chain continues. Similarly, plastics. We advise you not to use plastic. Turtles in the water find plastic floating like jellyfish, and turtles' favorite food is jellyfish. So thinking it to be a jellyfish, it engulfs plastic. सुवाळ्यात तिगांक प्राणी मित्र पुरस्कार भेटयले। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर। फ्लिपकार्ट, Amazon, स्पेंडील आनी तसले ऑनलायन सायटींचे सवाय भितर धंद्याचे सर्तीचेर सरकाराची नजर गेल्या। ऑनलायन शॉपीचो धंदो वाडटा आनी सरकाराची कर येणावळ बुडटा। रिटेलर उद्देगाकूय हिसपाभायर फटको बसला। हे फाटभुंयेर केंद्र आनी गोंय सरकारूय ऑनलायन शॉपी वाडल्या कडच्यान कर येणावळ काडपाचे कामाक लागला। ऑनलायन सामाव पावोवपी कुरियर कंपन्यां खातीर दुरुस्ती विधेयकाचो मसुदो सरकारान तयार केला। घरां आनी ऑफिसांनी बशिल्ले कडेन जाय तसले सामान सवाय भितर ऑनलायन येवन पडटा। ऑनलायन शॉपिंगचो धंदो वाडटा, मात रिटेलर, पसरकार आनी सरकाराची कर येणावळ बुडटा। हो मुद्दो फाटल्या विधानसभा अधिवेशनातूय आयिल्लो। पर्रीकार सरकारान आतां कुरियर कंपन्यांक करांचे जाळ्यान हाडपाचो प्लान केला। कायद्यान दुरुस्ती करून विधेयकाचो मसुदो कायदो खात्याक तपासपाक धाडला। ते सगळे रुल्स साधारणपणे नोव्हेंबर भितर जातले, ताजे नंतर ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो, इन्क्लुडींग परचेस फ्रॉम इंटरनेट कंपनीज लायक फ्लिपकार्ट,
कुरियर कंपनीक कंपल्सरिली गोंयान तो टॅक्स गोंयचो टॅक्स कलेक्ट करचो पडटलो तांकां. कुरियर कंपनी दे वील बी रिस्पॉन्सिबल. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टाचे जायरातीचे गेर्रा उपरांत ही गजाल जाहीर चर्चेक आयली. केंद्र सरकाराचे लक्षांत आतां ही गजाल आयल्या. सामानाच्या मोलाची सर्त लावन ऑनलायन शॉपिंग कंपन्यो रिटेल मार्केटाची वाट लायतात म्हूण केंद्र सरकारूय आतां उपाय करता. शिकायत नहीं बोलूँगी बट येस लॉट ऑफ कंसर्न्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड. विल लुक इनटू इट. पॉलिसी है, अलग पॉलिसी बनाना है या तो कुछ क्लैरिफिकेशन के तौर पर बोलना है, ये तो हम स्पष्ट करेंगे, जल्दी ही करेंगे. सामान हार्डवर करपी कुरियराक टॅक्स लागलो की फ्लिपकार्ट आनी बाकीचे ऑनलायन शॉपिंग सायटींचेर मेळपी सामानांचें मोल तितले प्रमाणात वाडटलें. सध्या फ्लिपकार्टा सारकेल्या सायटींचेर मोठ्या प्रमाणात सूट मेळटा. मात सरकारी पावंड्यार हालचाली पळयल्यार ह्यो गजाली आनीक चड तेंप इतल्यो सवाय भितर चलूंक पावच्यो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.